पण हांवें एक केस पयली पुलिसेन फोंडेची सारकी इन्व्हेस्टिगेशन करूना आनी पुलिसेन सारकी इन्व्हेस्टिगेशन करूना ते योग्य वेळार तुमचे कडेन येता. फोंडेची म्हणजे जॉब स्कॅम पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करूना अशें म्हाका त्या पेपरा वयल्यान दिसलें. ते पेपर हांवें स्वता म्हज्या दोळ्यांनी पळयले आनी थंय म्हाका पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावना हें म्हाका दिसलें. सांगलें टिचरान इनवॉल्व म्हजे कडेन लेटर आसा एका टिचरान पयशे घेतिल्ले कितें टिचर्स आर इनवॉल्व इन मेनी केसीस आनी टिचरांनी बरें शिक्षण भुरग्यांक दिवपा जाय नाका थंय हें केल्लें आसा. आमच्या इश्कोलांतलो एक टिचर इनवॉल्व आशिल्लो ताका सस्पेंड केल्लो आमच्या इश्कोलांत आनी हें सर्वश्रूत आसा. हें कितें हांव उलोवपा आतां लागून न्हय, हें सर्वश्रूत आसा. पेपरार आयला तुमी पयलीं ओपन केल्लें आसा त्या खातीर ताचेर हांव चड भाश्य करना. क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन करून मागीर हांव पुलिसांची इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावं तेन्ना फोंड्या सुदीन ढवळीकर फोंड्या इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावं आयक हांव परत एकदां सांगता त्या केसीचें डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जें आहा पळय तेन्नाय केल्लें आतां ताका जर परत कितें सांगपा जाय आसता काल येवन सांगून गेला फ्रेश एफआयआर करपाक लागला कोण आहा तांकां उरलेल्यांकूय इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवंक लायता तेणी नांवां कोणाची जर घेतल्या आसत जाल्यार ताका इन्व्हेस्टिगेशनाक आपोवपाक लागता.